विश्वास मोगून सारखा तुझे कुटुंब एकटाई साधा बाबार्थ विश्वास मोगून सारखा तुझे कुटुंब एकटाई साधा बाबार्थ विश्वास मोगून सारखा तुझे कुटुंब एकटाई साधा बाबार्थ विश्वास मोगून सारखा बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे असो. भयणी भावांनो सगळ्यांक तुमकां हे सकाळच्या दिसाक हे मिसांत वांटो घेवंक माय मोगाचो येवकार. हे मीस आमी भेटयता आज जोकीम विएगस हे आमचे भाव बसत तो अंतरल्यार 2 वर्सां भरतात. स्वर्गीच्या बापान ताका आपल्या पुता जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवांत वांटो दिवंक मागतना आमकां एक एकल्याक देव आपयता उदीक ताचे पुता जेजूचेर विश्वास दवरून आमचें जिवीत मांडून हाडूंक. आमचें जिवीत तरेतरेच्या कश्टांनी रेवडलेलें आसा, तरेतरेच्या प्रश्नांनी रेवडलेलें आसा, पूण तोच जेजू आमच्या जिविताची वाट ताचे बरोबर सगळे वायटाचेर जय करूंक आमकां हे मिसांत कृपा मागुया. समारिया आल्वेस ह्या सुपुल्ल्या भुरग्या पासत आपलो वाडदीस संभ्रमता. मागुया आमचे पिळिवंत भाव भयणां पासत जायतीं आमचीं भाव भयणां कश्टवतात तरेतरेचे पिळेंत तांकां पेकोवणी तांकां भलायकी हे मिसांतल्यान मागून घेवया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच कुवार मारीक सगळ्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. पास्कांचे दुसरें सातोडे आज सोंपता. मागुया जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं संवसाराक संतोश हाडलो. हो संतोश ही कुशालकाय आमी सदांच आमचे काळज मनांत घेवन जियोंक. देवा आमचे बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलें आनी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं केलें. तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर दयेन दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावर दवरता देखून खरी स्वतंत्राय आनी सासणाचें दायज जोडूंक आमकां फाव कर. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येतान राजोड चलयता सासनांच्या ससनांक आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपटे सेवेंत तांचे विधवांचेर विसर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीन दवरूंक जेवण वांची सेवा आमकां बरी सबना. त्या पासत तुमी भाव भयणीनो तुमचे मदल्यान बरें मान आसलेल्या पवित्र आत्म्या आनी जाणवायेन बोललेल्या 7 जाणांक विंचून काडात. हें काम तांच्या हातान सोंपोवचें आनी आमी सगळो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर परगटच्या कामांक लायतले. ही येजवण सगळे सोबेन मानून घेतली आनी बाबार्थान आनी पवित्र आत्म्यान बोललेल्या इस्तेवाक वेंचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनासाक आनी अंत्योक्याच्या 9 शिसा निकलावाक हांकां तांणी धर्मदुतान मुखार व्हेले आनी मागणें करून तांचेर हात दवरलो. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुसाल्यांत शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कोड यादनिकान पर्यान भावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतरें. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावन दी. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देंवन तुजी प्रिती. म्हणुया, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देंवन तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशाक असली वाकाणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिन बसात. 10 तरांची किनोरी दवरून ताका सोदगितां गायात. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देंवन तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देंवन तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात ताच्या मायमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मनांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोडाच्या काळार दानो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देंवन तुजी प्रिती. उद्गार. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. सोकटा सर्वांच्या रचणाराक जेजू दयाळ सर्वनारा आमचे खातीर कुर्सार मेलोय मोहिमेन पुनर्जीवन जालोय. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सांज जातूच शीश दोरयाशी गेले. एका ओड्यार चोडले आनी कफारनाहूम वचूंक दोरया उतरूंक लागले. जेजू तांचे सोरशीं पावच्या आदींच काळोख जालो. जणजणीत वारो सुटलो आनी दोरया उचांबोळ जावंक लागलो. सुमार 3 की 4 किलोमिटरांची वाट तांडून काडटूच तांणी जेजूक दोरयाचेर चलता आनी ओडे लागीं पावता तो देखलो. तांकां भिरांत दिसली, पूण ताणें तांकां म्हळें, हांव तो, भियो नाकात. तेन्ना ते ताका ओड्यांत घेवंक करताले, पूण थंयचे थंयच ते वेताले ते तोडीक ओडें लागलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Konkani tuka Krista. भयणी भावांनो, अमेरिकेच्या वाठारांसान आमकां सगल्यांक गो करून मोटर चलयतल्यांक आज एक सोंपेपण आसा, ताका GPS म्हणटात. चडशीं तुमी जाणा जातली, तरी जाणा GPS. पूण GPS स्टँड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनींग सिस्टम. म्हणजे तुका खंय तरी पावयता, तूं सांडचो ना, तुका डिरेक्शन वाट दाखयता. आनी तो सिस्टम घातलो म्हणटच तुज्या मोटरान तुज्यान सालामती वचूंक येता. भोव करून वस्तुमतेच्या गांवांनी ताचो चड उपयोग जाता. कोणागेर वचूंक घरांतूच रावन त्या मनशाचें एड्रेस घातल्यार पुरो, कितलो वेळ लागतलो. हें ग्लोबल पोजिशनींग सिस्टम GPS तुका सांगता. आदले काळार कॉम्पस उजार करताले, तो आतां तितलो उपयोग जायना. वाटेर सारके सालामती पावंक, वाट चुकोन जावंक, शूड नॉट बी लॉस्ट. आनी खात्रेन विस्वासान मुखार वचूंक हो GPS आज चड उपयोगाचो. भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां एक नवो GPS हाची याद करता, एक नवो कॉम्पस. शीस थकलेले आसले. उंड्यांची मिलाग्र आमी आयकल्या, उंड्यांची मिलाग्र जेजून केली. तातूंत 5 उंडे 2 मासडी घेवन इतले सुगूड लोकांची भूक मारली. 12 पांटल्यो कुडके उरले. लोक जेजूक राजा करूंक सोदतालो. They were amazed. They were in fact shocked. उंडे घेवन इतले सगळे लोकांची भूक मारली. तोकलेले देखून ते दुसरे वाटेन येवंक सोदले. ओड्यार गेले तेन्ना वारो सुटलो. सांज ती दोरया उचांबोळ जाताच आनी जेजू दोरयाचेर चलून येता. तांकां भिरांत दिसली. They were scared, afraid. There was fear, there was anxiety. शिसांनी. आनी जेजू तांकां आश्वासन दिता, हांव तो, भियो नाकात.
पळयात जेजूक ताचो बाप जावन आसलो वाट दाखयतलो. जे कितें कोत्तलो जेजू ताची खात्री ताचो बाप दितालो. For Jesus, his father was a compass of life, GPS, so to say. He was in the right direction. Everything that Jesus did was according to the will of his Father. And the apostles, in their turn, Jesus wanted them to accept him as the compass of their life, the one who would help them to go through. जिविताचे वाटेर सुरक्षीत वचूंक, साणो न जावंक, भिरांती भिणे बापा शिपावंक जेजूक ताणें आपणावंक जाय आसलो. देखून खात्रेन जेजू सांगतालो, हांव वाट, हांव सोत, हांव जिवीत, म्हजे वाटेन चलता, तो केन्नाच काळोखांत सांडचो ना. आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता, Jesus wanted to give them a new direction in life, that he is the one who controls everything. भिरांत नाका, वाट चुकोनात, कांपेरो ना. There is no anxiety in life when we are with Jesus. We cannot be scared and afraid and fearful when Jesus is there with us. हें आश्वासन शिसांक मेळटा जेन्ना जेजू म्हणटा, भियो नाकात, हांव तो. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते तरेचीं मोडां, जायते तरेचो वारो, जायते तरेची भिरांत येता. आनी ही वाडटा कित्याक वी लूज सायट ऑफ जीसस. We have not made him the compass of our life. आमकां मार्गदर्शन दिवंक, आमकां खरे बोंदरार पावंक, आमचे वाटेर आमी चुकोना जावंक, आमी जेजूक आपणावंक जायते पाटी उरता. आज हे मिसा समारंभांतल्यान घरा वयता आसतना मनान धरुया, with Jesus we can overcome any tempest of life. आमी जेजू बराबर सदांच जैतिवंत. तो आमकां सरळ वाट बापाशी वचून, तो आमकां आमची भिरांत सगळे तरेच्या आकांत पयस करता. तोच जेजू ह्या वेळार आमच्या अवताराचेर येतलो. ताचे लागीं मागुया, आमची नदर ताचेर दवरून तो आमकां दाखयता ते सरळ वाटेन आमी बापाशी पावूंक. बिटोने वेळार गायन गावया C38 तुकांच बापा पेज 44. C38 पेज 44. Tukan's Papa, Sur Moche, Dita Tukaye Kale. Tukan's Monta, Sur Moche, Duceste Kurgashele. Moche Hatke, Moche Baige, Svikar Kora Takoshe. Tu somoimo, Orgot Koru, Shukapor, Somlevio. Tukan's Papa, Sur Moche, Dita Tukaye Kale. Tukan's Monta, Sur Moche, Duceste Kurgashe. भयणी भावांनी, आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पूर मानून घेवन सर्वेश्वरा प्रसन्न जावन ही देणी तूं पवित्र कर. तुका आतां आमी ती भेटोवन हे बोले वरवीं आमीच तुका सदांच समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी आनी जेजूच्या एकचारान सासणीक सोडवणीच्या मार्गार आमची पावलां पडूं दी. आमी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा स्वरूपकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्तेदो भजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. इबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाचे नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. देवा आमचे बापा, तूं भोव पवित्र आनी आमचे ताय भोव मोगाळ. देखून आमकां तुजे ताय आमचे उपकारी मोन दाखोवंक हो उंडो आनी सोरो आमी तुजे मुखार घेवन आयल्या आनी आमचे देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड म्हूण आमी मागता. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुजे पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां करून दिवं. अशें तुवें आमकां दिलाय तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयतले. आपल्या मरणाची आदले राती जेजून आपल्या शिसांक सांगात घेवन जेवणाक बसलो. ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासाक समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें दाकासुरान बोलोवली कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत. पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. तुजे कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सरोयली सोमया संवसाराच्या सबंडराक आमची. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आमी आतां करता. तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो उगडास करून आमचे पासत कुर्सार खिळालोली ताची कूड
आनी कुसार वारोळिल्ले ताचे रोगोत आमी तुका पेटयता. तुज्या मोगाच्या भुरग्यांक दिसान दीस तुज्या मोगाचे विंगेंत सांबाळ म्हूण आमी मागता. बापा, जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बरोबर आमकांय तुजे विंगेंत घे. तूं आमचो मोग कोत्ताय देखून तुजे जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तुज्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रोगोत आमकां दितना त्याच पवित्र आत्म्याचे संतोशान आमची काळजां बोर. फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेब आनी सगळीं याज्ञिकी वर्गा बरोबर आमकां तुज्या एकचारान सांबाळ. बापा, तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां विसरूं नाका. तुज्या मोगांत तांकां सदांच सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या भाव भयण्यांक बूक करून सोंपून गेल्ले जोकी वियेगस, ल्हानांक तशें व्हडांक तुजे सर्गीच्या सुखांत घे म्हूण आमी विस्वासान प्रार्थना. आंकवार मारये, देवाची आनी आमची माय सांगती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोनूत, आमचो आस्करी भाग्योन मिगेल, सगळे भोगतां सांगताक आमकां तुज्या आशिर्वादान भर. कोश्टां दुखीक सांपडलेल्या सोमेस्तांची दया कर. देसा देसांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भाव भयणांक आनी संवसारांतले सगळे मनशांक तुका ओळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जिवंक कृपा दी. बापा, तुजे पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयला तो मोग ओळखून आमी अजाप जाता आनी तुका वाखाणून म्हणटा. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. जेजून आमकां शिकयले मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकाय येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकराय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत एकता. तर आमकां तुजी उदार ककुतीन सुरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुमचे दोन जांगुळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र विचार भारताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी. तोच तिका कोटान सांबाळ. तुजी येता राजू चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची कोणान दिवी. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या जिवितांतली मोळां तोंडायतलो जेजू. आमच्या जिवितांत आपली सुरक्षा दितलो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. ताच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस प्रसादा वेळार खायोन खावया D27 मोच्या देवा तूं सोर बरो पेज 61 D27 पेज 61 मोच्या देवा तूं सोर बरो Rotsnar moso doni koro Suklia kalsa nismok tuso Haven sodas koru favo Deva tuja moga klapta Smoče duka dita, kali smoče duka dita. Deva tuja moga klapta, kali smoče duka dita. Moče duka dita Itlo moso mogu keloj Makarot sloj, makaposloj Ikik moso obrat so sloj प्रार्थुया प्रीतचे बाप्पा ह्या संवसारांत तूं आमकां तुज्या पुता जेजूच्या जेवणांत पोसताय आनी घोटाय दिताय आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण ताणेंच फरमायलें हे जेवणा वरवीं आमच्या काळजा मनांतली सगळी भिरांत काडून उडय जेजू आमचे वाट सोत आनी जिवीत म्हूण आमच्या मनांत घाल आनी सगळ्या तुफानांचे जिविताच्या जोय तोरूंक आमकां फावो कर हे आमी कालतेपणी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. भाव भयणीनो फाल्यां पास्कांच्या काळांतलो तिसरो आयतार फाल्यां आमच्या इस्कॉलांत ऑक्झिलियम कॉन्वेंट आनी घडून हाडिल्लो ऑक्झिलियम फानफेत सकाळीं 9 ते सांजे 9 पर्यंत हो फानफेत सिस्टर्स घडून हाडटात एक इस्कॉला खातीर गुजरात वाठारांतल्या एका तांच्या इस्कॉला खातीर आमी सगळीं ह्या कार्यावळीची वांटेकार जावया तशेंच येता त्या शेनवाराक आमचो
वर्सावळीचो कोर कांतार ही कार्यावळ आमी घडोवन हाडटा. जाय तो तोकूस, जाय ती जबाबदारी, जाय तें कितें ही कार्यावळ घडोवंक वावरूंक पडटा. आज तांची दुसरी येसाय, दुसरी प्रॅक्टीस गायनाची. सगळे गायन करपी सगळे हे कोर कांतारांत आज आमचे बरोबर आमच्या गोंयांत येतले. आमी सगळीं ह्या कार्यावळीचे वांटेकार जावया. सगळीं आमी येवया आनीक सगळे ताळगांवकारांची खुशालकाय वाडोवया. आमी रावता तुमी सगळीं जरूर ह्या प्रोग्रामांत वांटो घेतली. आज आमची संदेशकारां ब्लीस रिसॉर्ट्स हांगा वेतात सांकेली, तांचे पासत मागुया. आज आमच्या संदेशकारांची पिकनीक बरे भाशेन वचूंक आनी येवंक तांचे पासत मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया E6 म्हज्या देवाक आर्गां पेज 80. E6 पेज 80. Mocha deva cargar di tolo, tachena sunan svagantolo. Mocha deva cargar di tolo, tachideni che non svisorzona. Dopo cita su qui tu ci pagò. Ci